पारंपारीक उद्योगधंद्यांत 50 वर्सां करपी लोकांक आदार करपाक सरकारान येवजण केल्या. येवजणेक 8 कोटींची अर्थीक तरतूद केल्या म्हूण समाज कल्याण मंत्री म्हादेव नायकान सांगलें. अपरांत मांडाचे प्रदर्शनात तो उलयतालो. पणजे मळ्यांत गोवा हस्तकला महामंडळाचो अपरांत मांड भरला. मांडांत तरेतरेचे सोबेचे सामानाचे प्रदर्शन आनी विक्री 6 जानेर मेरेन चलतली. सगळे तरेन मदत करूंक पळयता. आतां आमच्या गोंयांत जे पारंपारीक धंदे करपी लोक आसात त्या धंदे करपी लोकां खातीर जांकां 50 वर्सां पुराय जाल्ली आसात आनी तेंचे धंद्या भितरली तेंची प्रगती बंद जाल्ली आसा, अशा ह्या धंदेवाल्यांक मुखार वाव दिवपा लागून समाज कल्याण खात्यान 8 कोटी रुपयांचे प्रोविजन केल्ले आसा. जेन्ना तो 51व्या वर्सा पदार्पण करतलो तेका दर म्हयन्याक 1000 रुपया 59 वर्सां पर्यंत. हँडीक्राफ्टाचें इंटेन्शनूच अशें आसा की जो गांवचो कारागीर आसा, आर्टिसन आसा, त्या काराक आपले आयटम्स करपा खातीर एक प्रोत्साहन मेळचें. इतले मजगती दिवचले मेणकुऱ्यां जाल्ल्या संगीत महोत्सवात कला सन्मान पुरस्काराचे इनाम सरकार वाडोवन दितलो म्हूण कला संस्कृती मंत्री उलयला. दिगंबर कामत 5 वर्सां मुख्यमंत्री, 7 वर्सां आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आणि आमच्या बरोबर 2.5 वर्सां आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर. आणि 8 लोकांक आमी राज्य पुरस्कार दिता. 5000 रुपया आणि डायरेक्टर सांगले हांव येतलो आमच्या बरोबर 5000 जाता. फुडले 2 वर्सां आमचो काळ सोंपलो म्हणसर गोवा दी घरची प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आनी उदय परब. फातोड्ड्या जाल्ले फेडरेशन कप फुटबॉल मॅचींत पयलेच फावट टॉप डिव्हिजन सर्तींत खेळपी रॉयल वांगडोचे टिमीन पेजात सुरवात केली. वांगडून अणभवी पंगड मुंबय एफसीक मारले. मेघालयांतल्या रॉयल वांगडोचे टिमींत बरेपैकी टॅलंट आनी आत्मविश्वास आसा म्हूण कोच संतोष कश्यप उलयता. मुंबय एफसीचो कोच खलीद जमील म्हणटा ताचे पंगडाक साद्यो चुको म्हारग पडल्यो. We handled the pressure very well and defended very well, I believe. And but this win is give them big boost. I feel that we needed at the moment as a new team in first division. Player Jackie Chan, he is our hero over there. What do you expect from him in the I-League? He scored a lot of goals in the second division also. He is one of the best players we have. He and Satya, all strikers, the BK also. So a lot of scope. Hope I am targeting them so they should get a call from India. So I am mentally also preparing them. So start believing in yourself. But today I don't know. But we started well, but we considered silly goals. I mean to say a couple of players recently joined, so they do not gel with your team. Huh? Those were Kamala Chikawali. Yeah. First match he played, he did last 2 sessions of practice. What you said, it is correct. But he played well. इतल्याने खबरांची चित्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.